आज प्रियोळ भागातल्या तिवरे भागाक आज आमचो महेश परवार जो आसा आमचो भाव आसा ताजे घराचो घरप्रवेश आज ताणें केलो आनी त्या दृश्टिकोनांत ताणें आमकां आमंत्रण दिल्लें आनी आज आमी प्रत्यक्ष हांगा पावल्ले आसा. श्रमधाम हो कन्सेप्ट आसा. ह्या कन्सेप्टा अंदर आमी जो लागीं लागीं 70 घरां बांदली आनी 70 घरांतलीं लागीं लागीं 13 घरां आसा प्रियोळ भागांत बांदली आनी तातूंतल्यान महेश परवारचें घर आज ताजें उद्घाटन जाता. म्हाका सांगपाक आनंद आमी हो कन्सेप्ट काणकोणांतल्यान सुरवात केल्लो. म्हणजे काणकोणाच्या सुरवात करता आसतना आमी म्हणिल्लें की आमी पुर्वापार आमचें आशिल्लें मनीसपण गांवपण आशिल्लें आनी त्याच बरोबर गांवचे मनीसच एकठांय घेवन आपल्या एकमेकाक भाव मदत करताले. तो आमचो एक संस्कार आशिल्ले, ती आमची परंपरा आशिल्ली. आज खंय तरी नश्ट जाल्ले आसा आनी तोच भाव लक्षांत धरून जो आसा न्ही तो काणकोणांतल्यान सुरू करता आसतना लागीं लागीं आमी 50 घरां जी आसा न्ही ती काणकोणाक बांदली आनी त्या नंतर आमी ती 13 घरां जी आसा न्ही आमी प्रियोळांक बांदली आनी ती बांदता आसतना आमी म्हणलें की आजच्या गोंयाक सादारणशे 2% मनीस आसा न्ही तो अत्यंत हालाकीच्या कठीण परिस्थितींत जगता आनी ताचें घर जें आसा मोडकळीत आसल्या कारणान जसो एखादो असाई हताश निराश मनीस आसा जायत न्ही फुडलीं 10 वर्सां 15 वर्सां तो घर बांदूंकूच शकना असो जो मूळ गोंयकार आमचो भाव ताका मदत करपाचो म्हणून हो प्रयत्न आमी सुरू केलो. हे महेश परवाराच्या घराचो आयज होम घातलेलो आसा आनी हे घर आमी श्रमधामांतसून उबें केल्लें आसा. 1.5 वर्सां पयलीं हांगासर सर येवन गेल्ले आनी ती घराची परिस्थिती पळयल्ली की एकदम अशी परिस्थिती आसली की सामकी शेळवट आसली आनी सायडीक शेत आसलेल्या कारणान सगळें उदक येतालें आनी हांगा खूब त्रास जाताले तांकां भुरग्यांक. ती ल्हान भुरगीं आसली आनी तांकां त्रास जाताले आनी ती शिक्षणाचे बी तांचे खूब हाल जाताले. म्हणटकूच सरान आमकां म्हटलें, हांवें सराक म्हटलें सर अशें आसा हें घर बांदपाचें आसा, चल गो एड म्हणून पावलो, तुमी सगळे जाण जर व्हॉलिंटियर उबे आसा जाल्यार आमी घर बांदया म्हणून. आनी आमी श्रमधामांतसून हें घर उबें केल्लें आसा आनी आयज खरी म्हाका खूब उमेद भोगता की हांवें म्हाजें स्वताचें घर 2 वर्सां पयलीं बांदलां. म्हाज्या 2 वर्साच्या घराक हांवें जितलो वावरूंक ना तितलो ह्या घराक हांव वावुरलां म्हाजें घर अशें समजून. आनी आमचो एक आमचो ते देवस्थानाचो सेवेकरी आसा आनी आमच्या देवस्थानाच्या सेवेकरीची जागा सुद्दां आमच्या देवस्थानाच्या आमकां कोणीच तांकां ऑब्जेक्शन हाडलें ना की हें घर बांदपाक ऑब्जेक्शन अशें कोणी हाडलें ना. विनय काकान येवन आमचें घर पळयलें, कशी आमी त्रास काडटा शिकून. जेन्ना कॉलेजीसून घरा येताले तेन्ना खूब त्रास जाताले रावपाक जावं दीस काडपाक आनी विनय काकान मागीर सांगलें की सरांचे मदत हेल्प घेवन तुमचें घर बांदूंक शकता म्हणून. आनी जेन्ना सर येयले तेन्ना सरान खूब सगळें घर पळयलें आनी तेंच्यांनी सांगलें की तुमचें चवथ जावचे पयलीं घर कंप्लीट जातलें आनी आयज आमचें घर कंप्लीट करून दिल्लें आसा सरान. आनी सरांक हांव खूब थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सो मच सर. तुमचे उपकार आमी केन्नाच फेडपाक शकना.